कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हांव दोतोर धनेश वळवयकर, एक एलर्जीचो जाणकार। होळी सगळ्यांनी खेळपाची, भुरग्यांनी, जाणट्यांनी, आनी शक्यतो भुरग्यांक तर उमेद आसता। आता प्रश्न सगळे जाण विचारता की आमच्या भुरग्यांक विजींग जाता, नाकाची एलर्जी आसा, कातीची एलर्जी आसा, जाल्यार तेंच्यांनी कशें होळी खेळपाचें? कांय प्रॉब्लेम ना, सगळ्यांनी होळी खेळूं येता, सांबाळून प्रिकॉशन घेवन सगळ्यांनी खेळूं येता। जर भुरग्याक विजींग आसा किंवा नाकाची एलर्जी आसा आनी ताका जर इनहेलर चालू आसा किंवा स्प्रे चालू आसा नाकाचो किंवा खंयचे वखद चालू आसा, ते रेगुलरली वखद चालू दवरपाचें। मास्क घालूं येता आनी शक्यतो कलराचो सामको धुवर करपाक जायना, कारण हो जो कलर आसता तो नाकान गेलो किंवा फुफ्फुसान गेलो जाल्यार तो विजींगाचो एटॅक, दम्याचो एटॅक चड जावपाक शक्यता आसता। म्हणून मास्क वापरा, एकदम धुवर करूं नाका, नॅचरल कलर वापरा, सिंथेटीक कलर वापरूं नाका। आनी एखाद्या वेळार जर समज मातशें विजींग चड जालेंच जाल्यार तुजो जो रिलिवर स्प्रे आसा तो इमिजिएटली घेया आनी तो तुमचे कडेन सदांच दवरात, जो तुमकां डॉक्टरान सांगलेलो आसतलो। किंवा नाकाची एलर्जीचें जालें जाल्यार ताका कितें करपाचें पळय तें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर आनी एन्जॉयमेंट ऑल्सो हॅज टू बी देर। सो सगळें करपाचें, प्रिकॉशन घेवन होळी खेळपाची। जर कात तुमची एकदम सेन्सिटीव आसा किंवा ड्राय स्कीन आसा जाल्यार ताका बरी मॉइश्चरायझर लाया, कोकोनट वॉटर लाय, बाकीचे मॉइश्चरायझर लाय, मॉइस्ट दवरा, हायड्रेट करा आनी कलर सामको एकदम चड घासून करूं नाका। आनी होळी खेळून जाल्या नंतर इमिजिएटली न्हांवपाचें आनी एकदम घासून रगत काडटा तशें कलर काडपाचें ना, जाल्यार तें मागीर तुमची स्कीन इरिटेट जावन तेजी एक्झिमा जावपाची चान्सीस आसता। सो प्रत्येकान प्रिकॉशन घेतलें तर सगळें करपाक जाता। सो होळी खेळपाक सुद्दां भुरगे कोण आसले विजींग जाता जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना, प्रिकॉशन घेवपाचें सांगल्या तशें आनी होळी खेळपाची। हॅपी होळी, एन्जॉय युअर डे अँड टेक केअर।